मॅच सोपिल्ली आहा वरन उलयतना गोल जालो सो गोल मारपाची गरज आहा ग्राउंड बरो जावंक जाय हांव आतां विचारतलो देवेरा कडेन ग्राउंडाची ही परिस्थिती कितें काय म्हणून गोंयचो स्टेट स्पोर्ट म्हणून तो फुटबॉल आनी हो फुटबॉल म्हाका दिसता आमचे साश्टीक आमचे ह्या वाठारांत फुटबॉलाक चड प्रोत्साहन दिवपाची गरज आहा पूण गांव असो आहा आनी गांवाचो हो दांडो ग्राउंड म्हणटा आमी कितले वर्सां पळयतात हो एक फुटबॉल प्लेईंग गांव असो दिसना ही परिस्थिती जर ग्राउंडाची पळयली जाल्यार आनी हांगा अशें न्ही की हाचे पयलीं मंत्री बित्री नासले म्हणून खूब जाण मंत्री जावन गेल्या खूब फुडें पावना पूण विकास म्हणटा तो बाणावलेच्या फुटबॉलान विकास जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा हें क्लियर आहा सेकंड फुटबॉलाची परिस्थिती अशी आहा की ह्या जालत्या एसेंब्लीन हांवें दाखोवन दिल्लें की GFAकूच सरकारान कितें 11.5 कोटी दिवपाचें आहा सारकें डॉक्युमेंट करून सांगल्या सरकारा कडेन बजेट आहा सरप्लस बजेट म्हळ्यार पयशे सरकारा कडेन चड आहा म्हणटा सरकार पूण GFAक आनी फुटबॉलाक पयशे दिवपाक सरकारा कडेन ना 11.5 कोटी तांकां दिवपाचें आहा पळय GFA प्रेसिडेंटाक दिसान आनी हो GFA प्रेसिडेंट मुखेलमंत्र्याचो रिलेशन वायट ना बरें आहा पयशे बरें आसून पसून पयशे मेळना ही परिस्थिती आहा हे कित्याक गोंयकारांचे रक्तान फुटबॉल आहा म्हणटात पूण गोंयचो जो सरकार चलयता ताचे रक्तान गोंय ना म्हणून हे जाल्लें आहा आनी कांयच न्ही हो प्रॉब्लेम हो म्हणून जे मनीस फुटबॉलाक एनकरेज करतात जे प्रोत्साहन दितात फुटबॉलाक चड करून यंग टॅलंटाक ते लोक गरजेचे सोशल आनी पॉलिटिकल फिल्डान आज जर नर्सरी टॅलंटाची आहा जाल्यार एक ट्रेनिंग अकॅडमी करपाक जाय भायले प्लेयर हाडून भाड्याचे बैल कशे तांकां खेळोन फुटबॉल फुडें वचचो ना आमच्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपाची गरज आहा आनी जो कोण प्रोत्साहन दिता ताका फुडें चान्स दिवपाची बी गरज आहा कित्याक फुटबॉल म्हणटा तो जर गोंयांत फुडें वचना जाल्यार गोंयकारपण काबार गोंयकार जर फुटबॉलान फुडें सरना जाल्यार गोंयकार काबार हे गोंय जर आमचे फुडें वतले जाल्यार आमी फुटबॉलाक एनकरेज करपाची गरज आहा फुटबॉल आत्तां हांव पळय दुसरी फायनल करून आयला फोंड्या म्हळ्यार मांडोळ गांवांत थंय रिस्पॉन्स बरो चड आसलो सो आज अशें जालां की फुटबॉलाक somehow the traction that government has to give football is not coming which is why लोक कमी जावपाक लागले फुटबॉलामध्ये आणि हे जर जालें जाल्यार आमची फुडले पिळगेक बरें सिग्नल न्ही आनी यंगस्टर्स आर द पिलर्स ऑफ द फ्युचर आनी जर आमी हे पिलरूच अशे प्राकेस करता जाल्यार आमचो देश आनी आमचो गांव फुडें वचूंक शकना 140 कोटी लोकांचो आमचो देश म्हणून वर्ल्ड कपाक आमी पावना आमचो टॉप प्लेयर बायचूक भुतिया म्हणटा तो सेकंड क्लास फुटबॉलान खेळ्ळो कितें बरीच फुटबॉल क्लब म्हणटा इंग्लंडाक सो वॉट इज अवर स्टँड आमचो टॉप प्लेयर इज प्लेइंग सेकंड क्लास फुटबॉल युरोपियन फुटबॉल सो वी आर 140 crore नेशन विच हॅज नो स्टँड इंटरनॅशनली अशें करून विकास जातलो अशें करून आमी सुपर पावर जातले आनी जे भशेन आमी इंग्लीश उलयतात बिकॉज दॅट्स अ लँग्वेज इंटरनॅशनली न्हू फुटबॉल इज द मोस्ट पॉप्युलर इंटरनॅशनल स्पोर्ट आनी तो जर आमचो सरकार ताका एनकरेज करूंक शकना जाल्यार आमी कितें फुडार उरलो गोंयांत सो ताजे खातीर अशें निवडून दियात लोकांक ज्यांच्या रक्तान गोंयकारपण आसूंक जाय ज्यांका दिसूंक जाय की गोंय फुटबॉल म्हणटा आमचो स्टेट स्पोर्ट आनी तो फुडें व्हरूंक जाय आतां झेवियर म्हणटा GSITCचें डिमार्केशन उरलां आनी कितें उरलां म्हणून पूण ते तुजे टर्मान ते ग्राउंड जावचो ना ते घेवन न्हिदताले एक टायम आशिल्लो की GSITC फास्ट काम करताले आतां GSITC स्लो जाल्या सर्वे डिपार्टमेंट ऑल दिस थिंग हॅव टू बी डन ऑन द वॉर फुटींग जायना म्हणटा ती वस्त म्हाका कळना कित्याक जायना ती आमी हेपळय ओपोजिशनान उरलो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां जातात जावंक जायना कित्याक आनी फुटबॉल म्हणटा तुमच्या गांवांत चड आसूंक जाय बाणावले म्हणटा इज द हार्ट ऑफ फुटबॉल एटलीस्ट वॉज नोन टू बी I don't understand why this thing is, but I do hope की असले इनिशिएटिव्ह घेऊन फुटबॉलाक एक बरो फुडार आसचो आमचे बाणावलेक एक बरो फुडार आसचो आणि ओवरऑल गोंय फुटबॉलान तरी देशात फुडें वचचें
हे हांव देवा कडेन मागता दोगूय टिमी खेळात बऱ्यो खेळात जिखल्या तांकां परबी हारल्या तांकां फुडले खेपे एक चान्स पडटलो म्हणून ताणें एक स्पिरीट एक स्पोर्टिंग स्पिरीट घेवचें आनी सगळ्यांनी म्हजी दोन उतरां आयकले म्हाका इन्वायट केला देव बरें करूं. Guest of honor, my dear friend Varad Alemov, social worker, Warka, Sarpanch Benavli, Xavier, my close friend, and my entire executive committee. आणि आमचे सगळे फुटबॉल मोगी आहे. जायती खुशी बघता 34 सुपर soccer football tournament Gurudanda Dando boys. 34 years is not easy to conduct continuously a football tournament. तुमका सगळ्या पालकांक आणि कोणकारांक शाबासकी दिता. Dando boys Sanford प्रेसिडेंट आसून ताणें जायतो फुडार घेतलेलो आसा फुटबॉल डेव्हलप करपाक आणि हो आयज फायनल जाता तेजे and I congratulate his entire team, executive team of Dando. आणि दोन्ही टीमी खेळतले गार्डन एंजल आणि पादरी पारोडा. आयज पावसान मातसो हे ग्राउंडार हांवें जायती फायनल अटेंड केल्या. क्राउड बरो नासता आणि आयज पावसान मातशे चड पावस पडले कारणाक लागून क्राउड मातशे कमी जाल्ल्यान जो फायनलाचो अट्रॅक्शन जावपाक जाय आसलें तें मातशें कमी जाल्लें आसा. आनी झेवियराशी हांव एवरी लास्ट इयर उलयल्लो हे ग्राउंडाचे मातशे तुमी आयज काल सगळे ग्राउंड बरे मॉडर्न जाल्ले आसा. सरपंच झेवियर बाब आनी लास्ट टायमूय लोकल MLA हांवें रिक्वेस्ट केल्ले तुमी बेगींतलो बेगीन हो बरो ग्राउंड आमच्या बांदालकारांक कोलवाकारांक दिवचो म्हणून एक हांव रिक्वेस्ट करता आनी तुमी करतले म्हणून हांव आशा बाळगिता. आनी म्हाका ही दोन उतरां ती उलोवपाक दिल्या बद्दल हांव दांडो बॉयज ऑफ कोलवा तांकां थँक्यू म्हणटा. मिक्सिंग तूच करतले मागीर अरे प्रायज दिवचो. आमचो गांवचो सरपंच बाब झेवियर पेरेरा. रेगन कोस्ता गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब कुरशरा. पाच सकल का ट्रॉफी पाची सकल का ट्रॉफी तोणार येता. ओके 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 कोई करा तुम्ही